कोसळटले कोसळटले म्हूण लोक सांगता आसतना केरिया खांडेपार हायवे एक्सपान्शनाचे कापिल्ले दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. अजून कोसळत आसा. उबोच कापिल्ल्यान दाट पावसान फुगिल्लो दोंगर कोसळून सुरू. आनीक कोसळचो ना म्हूण शाश्वती ना. सोमारा 2दा पालसण कोसळ्ळे. रस्तो अजून क्लियर जायना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आनीक 4 दीस तरी लागतलेच. तो मेरेन ट्रॅफिक आमिगोस जंक्शन ते NH 4A वटेन डायवर्ट. ट्रॅफिक डायवर्ट केल्ल्यान फोंड्या आनी फोंड्या भायर यो वच करतल्यांक बायपासाचेर वता वता थंय ट्रॅफिक जॅम. 3 स्टेप्स करपाचे आसा तें कोसळपा ना. करताना तुमकां प्रोविजन तशें कित्याक करूंक ना? लँड एक्विजिशन 20 मिटर आमी एडिशनल केल्या. फायनल स्टेजीर आसा तें मातशें बेगीन जाल्यार पयलीं जाता आशिल्लें. आमदार आनी थळावे सरकारच्या नांवान बोवाळ मारतात. माती कोसळून पडल्या ही तेणी उबी मारली, ती स्लँडिंग मारली जाल्यार कांय जावपाचें नाशिल्लें. पूण तेणी ती मारली आनी तांकां खंय फुडें स्टेप करपाचें आशिल्लें अशें ते म्हणटात. पूण म्हाजे हिसपान कितें जालें ते वयत थंय आतां रिटेनिंग वॉल जे आसा त्यो घालपाक लागून स्ट्रेट कट करता. पयलू आमचे खंयच आमचे रिटेनिंग वॉल आसनाशिल्ल्यो कॉन्क्रीटचे अंडरस्टँड. पूण आतां हे कॉन्क्रीट कितें आसा कटिंगूय मेळटा आनी फिलिंगूय मेळटा. कट करता फिलिंगाची टेंडर वेगळें आसता, कटिंगाक टेंडर वेगळें आसता. कॉन्क्रीटची ते नीट मारले म्हणटा ते कॉन्क्रीट हे तुका रिटर्निंग वालो घालता सगळे जोड ती. पूण तेंचो फायदो आतां कित्याक हें काम चलतना हेजेर PWD कॉलनीज इन्स्पेक्शन असलें जाल्यार हें आयज दुर्घटना घडोवंक पावची नासली. गोंयचो लोकांक सगळ्याक त्रास जाल्लो आसा. हें जें कोणें नेग्लिजन्स केलां तेजेर हांव म्हणटा कंप्लेन फायल जावंक जाय. नाजाल्यार हें सदांच अशें प्रॉब्लेम चालूच उरतलें. सुदीन म्हणटा उलयतात ते अशिक्षीत. दोंगर सारके कापतले जाल्यार थंयचें भूंय संपादन सध्या आडकलां. जी कटिंग करता तें गव्हर्मेंटाचें कटिंग आसता आनी तेंच व्हरून फिलिंग करता आनी त्या फिलिंगाचो फक्त लेबर चार्जीस आसता तेच तांकां दिले गेले वता. काही अनपड लोक कितें उलयता ताका पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जबाबदार ना. पूण जें कितें नुकसान थंय जालां लोकांक त्रास जाला ह्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. आनी त्याच प्रमाणे हें काम फुडल्या 8 दिसांत यथोतीच करून जें एक्विजिशन जाय तें पूर्ण करून जें घर आमकां काडपाक जाय, ज्या घराक लागून आमकां हे डायवर्शन्साक त्रास जाता तेंय काडून सगळो जो ब्रीच आनी बाकीचें काम येता त्या 2018 मार्च पयलीं कंप्लीट करपाचो मदुदय हांव व्यक्त करतां. तें जातलें आमकांय खबर आशिल्लें आनी त्या खातीरूच एक्विजिशन घातलां. एक्विजिशन 1 वर्स लागता. खंयचोय प्लॉट एक्विजिशन जर करता आसत जाल्यार 1 वर्स लागता कमीत कमी. आनी ती केस हायकोर्टान केल्ल्या कारणान आमकां स्टॉप करचें पडलां. केन्ना बरी सुरळीत जातलें? 8 दीस वतले हें सगळें जायसर. सगळें टोटल आमी क्लीन करता आनी परत कटिंग करून स्टेप वायज आमी वतले. डायवर्शनाची गरज ना. आमी रोड ओपन 3 दिसांत जातलो. आतां इंजिनियरान सांगल्या त्या प्रमाणे 4 दीस तरी हें काम चालू उरतलें हांगासर आनी 4 दीस हो रस्तो ब्लॉक जावन उरतलो. तात्पुरती सोय म्हणून इंटरनल बसी घालपाचे आतांच आमदार सांगून गेला हांगासर. लोकल्स म्हणटा हेजेर कितें जें मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा ताजेर चवकशी जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर खांडेपारच्यान हांव विवेक प्रभू.